नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सतोस्काराचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्थायी उदरगतीत गोय दुसरे सुवातेर येतले. मुख्यमंत्री सावंत दिल्लीत नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 7व्या बसकेत उलयलो. पिकांचे विविधीकरण, दाळ, तेला बियांच्या पिकांचेर भर, शेतकीत ग्रीन, व्हाईट, ब्लू क्रांतीचेर काम सुरू. हॉस्पिटॅलिटी उद्देगांत फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाख मनीसबळ लागतले. मनीसबळ गोयचेच. 100% हर घर फायबर नेटवर्काचे टार्गेट. नीती आयोगाच्या बैठकीत आयज फर्स्ट इज अ डायवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. हातूर आमकां सनफ्लावर आसतले किंवा पल्सीस आसतले हाजेर डायवर्ट करप हे गरजेचे आसा. तो मुद्दो मांडलो आमी, ते करपाक सुरवात केला. त्याच बरोबर आमी एग्रीकल्चरच्या बाबतीत ग्रीन रेव्होल्युशन, व्हाईट रेव्होल्युशन आणि ब्लू रेव्होल्युशन हाजेर भर दिवपाची ठरयल्या आणि 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आणि सॉइल कार्ड फॉर द एग्रीकल्चर फार्मर, डेअरी फार्मर, फिशिकल्चर फार्मर हाजेर भर दिलो. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट कशा पद्धतीत करपाची हाजेर आमी ऑलरेडी केल्या, ते एक्सप्लेन केले आणि फुडलो आमचो प्लॅन सांगलो. ताज्या उपरांत अर्बनायझेशन, इट इज एन अर्बनायझेशन कशा पद्धतीत आमच्यो सगळ्यो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा पासून मार्केट, फिश मार्केट पर्यंत जी सुडाच्या मार्फत कशा पद्धतीत अर्बन डेव्हलपमेंट चल्ला हाजेर फोकस केलो. आणि ताज्या उपरांत लास्टली जेन्ना आमचे रिफॉर्म्स आमी फायनान्सान केले रिफॉर्म्स हाजेर सगळे एक्सप्लेन केले. आणि द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी 7 नंबरा वयल्यान आमी 3 नंबराचेर पावल्या. आमचो टार्गेट आसा 2 नंबराचेर ते 1 नंबराचेर पावपाचो. वेगवेगळ्या व्हेरियस इश्यूजचेर नीती आयोगातल्या बैठकीत डिस्कस जाले. हय, त्याच बरोबर आमी 100% हर घर नल से जल जसे पावले, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन केले, ओपन डेफिकेशन फ्री केले. त्याच बरोबर भारत नेट हे घेऊन आमी हर घर फायबर व्हरपाचो जो प्रयत्न केला, तो भारत नेट आमकां जाता तितके बेगीन भारत सरकारा कडल्यान मेळचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तातूंतल्यान आमी हर घर फायबर हो प्रोजेक्ट पुराय करता. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधीन देशाक सक्षम नेतृत्व दिले. गांधी घराणेच बरें शासन दिवपाक शकता हो लोकांक विश्वास. मात आता हे घराणे नेतृत्वा विशीं विचार करता कशें दिसता. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे उलयला. तो गोंयांत आयिल्ले कडेन आदलो कायदो मंत्री खलपाक मेळूंक पावलो. हेराल्ड केस खंय सुडाचें राजकारण, काँग्रेस परत वयर सरतलीच. कसं पुढे होईल सांगता येत नाही, पण त्याचं थिंकिंग सुरू आहे. त्यांच्या घरामध्ये सुद्धा थिंकिंग सुरू आहे असं म्हटलं तर काही वावगं होणार नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ह्या लोकांनी ज्या तऱ्हेची लिडरशिप या देशाला दिली आणि त्याच्यामुळे जो विश्वास त्या लिडरशिपवर बसलेला आहे, त्यामुळं सामान्य लोकांना सुद्धा तेच वाटतं की हेच लोक करू शकतील आणि त्यांच्याबरोबर काँग्रेस आहे. तर पुढचं बघूया, कारण आम्ही त्या पिढीमधले आहोत. सगळं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पिढीमधले आम्ही आहोत. देशात खंय वातावरण बरोबर ना, केन्ना कितें जायत सांगू नजो. संपूर्ण देशामध्येच परिस्थिती बिघडलेली आहे आणि आता कुठे काय होईल याचं नेमच सांगता येत नाही. कारण असं कस्टम वाईज असं विचाराचं नीतीच संपलेली आहे. त्यामुळे कधी काय होईल याचा भरोसा नाही. काँग्रेसीत हे आधी मर्ग आयिल्ली, मात वयर सरली, आतांय परत वयर सरतली. ठीक आहे, काँग्रेसमध्ये अशी मरगळ बऱ्याच वेळेस आलेली, ही तिसरी वेळ आहे. ती 2 वेळेस आपण ह्या देशाने पाहिलेली आहे आणि तिसऱ्या वेळेस अशा परिस्थितीतून काँग्रेस जाईल आणि पुन्हा ऊर्जितावस्था काँग्रेसला येईल याविषयी माझ्या मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. पण थोडं वेटिंग आहे. हेराल्ड केस म्हणटा ती खंय सुडाचें राजकारण. केसापोटीच म्हटले पाहिजे ना, कारण म्हणजे तो पेपर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्याही अगोदरच्या वेळेचा पेपर आहे. आता त्याचं काय कारण होतं काय सांगताच येत नाही. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. बायलो पंच सरपंच जाल्यो काय घोवांनी तांच्या पंचायतीच्या कारभारांत मेतेर जावचे न्हय, तांकां फ्री हँड दिवचो. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो सल्लो.
घोवांनी बायलांक जिखून हाडपाक यत्न करचे उपरांत कडेक सरचे. आज कांय बेकार भुरगे काम ना म्हण पंचायत वेंचणूक लढटात. उत्पन्नाचें साधन म्हण खंय पंचायती कडेन पळोवचें न्हय. 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतींची वेंचणूक जाता. खुबशा सुवातेंचेर गोवांनी आपले राजकीय वजन राखूंक रिजर्व सुवातेर बायलांक उबी केल्यात. खुबशे कडेन बायलां रावल्यात. ती वेंचून आयल्या उपरांत खंय गोवांनी कडेक सरचे. सगळी कडेन जर चलयो पयली आसात जाल्यार मागीर राजकारणातूच गोवान कित्याक डिक्टेट करूंक जाय काय म्हणटा. त्यामुळे पुरुषान त्या महिलेच्या हिताच्या दृश्टीन तिच्या सन्मानाच्या दृश्टीन पुरुषांनी डॉमिनेशन करचें न्हय. जे रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनाचेर ती महिला जर निवडून येता आसा निवडून हाडपाक मदत करा तुमी. पूण निवडून आयल्या नंतर नाक खूब सब जें आसा हे पुरुषांनी बंद करणे, आमच्या भावांनी बंद करप आसा. कारण सगळे क्षेत्रां ती बऱ्या पद्दतीन शायन जातात. सगळ्या क्षेत्रांनी पुरुषां बरोबर ती स्पर्धेक आसात. काकणभर शैक्षणीक क्षेत्रांत तर ती जास्त फुडें आसात. अशा वेळार पंचायतीक किंवा राजकारणांत बायलेक धडे घालपाचो जो प्रयत्न काही जाण करतात तो कृपा करून करचो न्हय. खुबशे बेकार भुरगे खंय रोजगाराचें साधन म्हूण पंचायतीचे वेंचणुकेंत देंवल्यात. ना हांव येतलो आनी 4 बेकायदेशीर घरांक बोगस नंबर दितलो ही भुमिका आसची न्हय. काही जाण हांवें पळयलां, एक तरूण हांवें पळयला जो अरे तूं कित्याक रावलो काय विचारलें जाल्यार तो म्हणटा ना म्हाका नोकरी ना म्हणून रावलो हांव, म्हाका नोकरी ना न्ही. म्हणजे ह्या दृश्टीन पंचायती कडेन पळोवचें न्ही. नोकरी ना म्हणजे हे उत्पन्नाचें साधन. कृपा करून ह्या दृश्टीन ही दृश्टी आनी ही भुमिका कोणें घेवची न्हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी मकबूल वाघमणी. समाजांत जाणट्या विशीं करुणा उणी जाल्या म्हण प्रवेदोरिया सारकेल्यो संस्था वाडूंक लागल्यात. मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. पणजे मळ्यात प्रवेदोरियाच्या 75व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्याक तो उलयलो. समाजांत दान धर्म कमी जाला म्हण प्रवेदोरियाकय 1986 उपरांत कसलीय देणगीच ना. जाणटे आनी उपेक्षितां खातीर वावुरपी ह्या संस्थेक खंय सदळ हातान आदार करचो. प्रोविदोरिया जी आसा पळय न्ही तशी आमी जाणून घेतले जर जायत जाल्यार बरीच जुनी संस्था, जवळ 300-400 वर्सां पयली संस्था. काही अचूकच मोजक्याच लोकांनी मुखार ही संस्था स्थापन केल्ली आनी हेतू अशें कितें सेवा. लक्षांत घेयात, जोडपाचो हेतू नाशिल्लो, उत्पन्न जोडपाचें, पयशे जोडपाचें हेतू नाशिल्लो. बोल्सांतले पयशे घालून सेवा करपाची भावना आशिल्ली पळय न्ही, जाण आशिल्ली पळय न्ही, ती घेवन त्या लोकांनी स्थापन केल्ली. 86 नंतर आमी दान जाल्ली पळोवना ह्या संस्थे खातीर. म्हणजे कितें ताजो अर्थ असो आसा मनशा भितरली भावना जी आसा पळय न्ही ही कमी कमी जायत गेल्ली आसा. समाजा भितर दान दिवपाचें, समाजाक मदत करपाचें, समाजा भितर सेवा करपाची भावना ही मनशा भितर थोडी कमी जायत वता. लक्षांत घेयात. आनी म्हणूनच आमी अशें म्हटलें वावगे जावचें ना की आज एकंदरीत सगळे समाजा भितर मागीर आमचें गोंय राज्य आसूं किंवा भारत देश आसूं, महाराष्ट्र आसूं, कर्नाटका आसूं, अशा प्रकारचे प्रोविदोरिया सारखे संस्था खूब मोठ्या प्रमाणात निर्माण जातात. आनी वाडपाक कारण कितें जर जायत तर समाजा भितर जाणटेल्या बद्दल आशिल्ली अनास्था आनी म्हणून आमच्या विचारांक आमी बदल दिवपाक जाय. लक्षांत घेयात. आमी आमच्या भावी पिढी भितर म्हणजे भुरगीं जी आसात, ल्हान भुरगीं जी आसात, तुगेलो तरूण भुरगो जो आसा हाचे भितर एक वेगळी भावना आमी निर्माण करपाची आमच्या शिक्षणा भितर ताकद आसूंक जाय. ज्या वेळेला लॉटरी आशिल्ली ह्या संस्थे कडेन, प्रोविदोरिया कडेन जेन्ना लॉटरी आशिल्ली तेन्ना खूब मोठो साज आशिल्लो. साज म्हणजे श्रीमंतीचो साज आशिल्लो. पण जेन्ना लॉटरी बंद जाली तेन्ना पासून सरकाराचे कडल्यान जी कितें ग्रँट्स मेळटा त्या ग्रँट्साचे ही संस्था चलता. पूण त्या बरोबर दानी लोक जे आसा पळय न्ही ते दानी लोकांची नजर ह्या संस्थे कडेन येवपाक जाय. हांव आयच्या दिसाच्या निमित्तान 50 वर्साच्या निमित्तान म्हजें एक आव्हान आसा की गोंयांत खूब श्रीमंत लोक आसात. ह्या श्रीमंत लोकांनी ह्या संस्थे कडेन फक्त दान करपाच्या निमित्तान न्ही, समाज सेवा करपाच्या निमित्तान ह्या संस्थे कडेन पळोवपाक जाय म्हाका तरी दिसता. 13वो गोवा मराठी फिल्म महोत्सव दबाज्यान जालो. 3 दीस चलिल्ल्या ह्या फिल्म महोत्सवात मराठी फिल्म सृष्टीतल्या नामनेच्या कलाकार, दिग्दर्शक, निर्मात्यांनी हजेरी लायली. 21 फिल्मां दाखयली. 3 वर्ल्ड प्रिमियर, 1 आशिया प्रिमियरय जालो. निमण्या दिसा पिल्लू बॅचलराचो वर्ल्ड प्रिमियर जावन फिल्म महोत्सवाचो समारोप जालो. गोंयचे वाघरो स्क्रीन जाले. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट.
साळ न्हंयच्या तोंडार सँडबार जाल्ल्यान नुस्तेमारांक बोटी दर्यांत व्हरूंक मेळना. 30 वर्सां जालीं ब्रेक वॉटर्साची मागणी तडीक लागना. कुटबण वेळीच्या नुस्तेमारांचो इशू. बाणावले वेळीच्या आमदारांनी नुस्तेमारांची बसका घेतली. ब्रेक वॉटर्साचें काम सरकार करूंक तयार. NGOक लागून उरला म्हण मुख्यमंत्र्यांचे आमदार वेंझीच्या फोनावेल्यान उतर. आमचे जे ब्रेक वॉटर सिस्टम डेव्हलपमेंट जे आसा ते खंय तरी हॉल्ट जाल्ले काही प्रॉब्लमाक लागून आनी आमी म्हटलें तें फास्ट फॉलो करपाक जाय. कारण ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक जेन्ना आमी थंय एक सँडबार रिमॉवलाक लागून एफर्ट्स घातले सो तेंच्यांनी म्हटलें की फाटले फावटी आमकां खुबशे फावटी फटयल्ले आसा आनी हें आमकां आतां हाजे फुडें अश्युरन्स म्हणटा तेजेर येना. सो तुमी जेन्ना तें काम स्टार्ट करतले तेन्नाच हें सँडबार शिफ्ट करा, रिमूव करा, ड्रेजिंग करा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सो तांकां इतलेंच जाय की तें काम जातलें हें आमकां कळपाक जाय. ब्रेक वॉटरचें काम आमी पयलीं करपाक काडिल्लें. ब्रेक वॉटरचें काम मुख्यमंत्री NGOनी हाडयल्लें म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे. आय थिंक समवन एज गॉन इन कोर्ट ऑल्सो दॅट टायम. ओके, वी आर रेडी टू डू द ब्रेक वॉटर वर्क. ओके, इन केस हांव परत स्टेटस म्हाका खबर ना, स्टेटस कितें तो काडटा आनी वील कंटिन्यू दवर. नो प्रॉब्लेम फॉर अस. सो हे ब्रेक वॉटरा टॉपिक आमी असेंब्लीन तूं उलयलो हांवें सगळे दोगूय हांव क्रूज आनी हे ब्रेक वॉटरा टॉपिक CMाकूय खबर आहा. पर्सनली आज CMा फोन मारलो सगळ्यां वची आनी एक एश्युरन्स CMान दिल्या की ते ब्रेक वॉटर कोतले. इट इज सोल्युशन फॉर सेफ्टी ऑफ नेविगेशन प्लस फ्युचर ग्रोथ ऑफ डुईंग बिजनस. तांच्या मनाक कितें आतां लास्ट 30 years जालें ना, आतां ते सदां फटयतले काय म्हण. सो ताका लागून आज CMान पासून तुमचो येयलो, CMान पासून एश्युरन्स दिलो तें काम जातलें. आनी आज आतां हें सँडबाराचें कितें आहा तें आमी तें फॉलोअप करतले. कित्याक थिंगा वेदरूय सारको ना. अरेंजमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्टान केलो आहा तें डिसिल्ड करपाक, पंपाचें करपाक तें रेडी आहा, पूण मातशें कंडिशन बरें ना. फोंडेच्या कला मंदिराक नवे टायल्स ओडिल्ले सिलींग जाग्यार घालपाचें काम सुरू. सिलिंगाक परत पावसाचो मार बसूंक जायना म्हण सोलर पॅनलां बसयतात. लायटीच्यो कटकटी सुट्टल्यो. शक्य आसा त्या रवींद्र भवनाचेरय सोलर पॅनलां बसयतले म्हण मंत्री गोविंद सांगता. कला मंदिराची दशा कला अकादमी सारखी जावची न्हय म्हण खंय तो स्वता लक्ष घालता. म्हाका दिसता जितली इन्स्टिट्यूशन्स आज गोंयान भितर आसात ते म्हणजे कला आनी संस्कृती हो प्रॉब्लेम आसा फक्त लिकेजीस ऑफ स्लॅब. इट इज नॉट द प्रॉपर प्लॅनिंग ऑफ द रूफ. कारण रुफा वयले टेरस जे आसा ते टेरसाचेर उदक पडटा आनी हळू 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 त्या वॉलांचेर तें डॅम्पनेस जाता आनी ताजो सगळो मागीर झळ जो आसा तो सगळ्या कडेन ताजो विपरीत इफेक्ट जाता, परिणाम जाता. राजीव गांधी कला मंदिराचेर सुद्दां एंटायर जे ओपन जे फ्लोर्स जे आसात, जे स्लॅब्स जे आसात ते सुद्दां कवरअप करपाचे आनी त्याच अनुशंगान त्या स्लॅबाचे बरोबर डबल म्हणजे ताका आमी सोलर पॅनलिंग सुद्दां करपाचें आमी ठरलेलें आसा आनी त्या संदर्भाचो डिझायन जाल्लो आसा. ऑलरेडी एस्टिमेट प्रिपेर करून डिव्हिजन 6 एस्टिमेट करून तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवला खातीर गेल्लो आसा. जो आज कला अकादमी सारकी परिस्थिती ह्यावी इन्स्टिट्यूशनाचेर येवची न्ही म्हणून हांवें पुरेपूरपणेन आनी काटेकोरपणेन तेजी काळजी घेवपाचो हांवेंनूय यत्न केल्लो आसा. पयलू जी एमर्जन्सी जी आसा, जी कामां जी आसात ती कंप्लीट करून लोकांक त्या पवित्र अशा मंदिरांत येवपा खातीर मन प्रसन्नीत जावपाक जाय हें वातावरण आमकां निर्माण करपाक जाय. आमचें रुफिंगाचें काम आसा तातूंत भितर सोलर पावर येतली म्हणजे डबल सिस्टम म्हणजे रुफिंगाचेरूच ती सोलर सिस्टम करून जेजे करून आमचें तें लायटीचें बील येता किंवा इलेक्ट्रिसिटीचो इशू आसा तोय तितून रिजॉल्व करपा खातीर आज आमी ते कामाची आंखणी केल्ली आसा. हो विशय आमचो फक्त राजीव गांधी कला मंदिराच न्ही. सोलर जे पावर जी आसा ती आमी प्रत्येक जी रवींद्र भवन जी आसा जी शक्य आमकां जाता थंय घालपाचें आमी ठरलेलें आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोळगूट मतदारसंघात पंचायत वेंचणुकेक 3 पॅनलांची झूज. आमदार मायकल लोबो, आदलो सरपंच जोझेफ सिकेरा आनी आदलो सरपंच एंथनी मिनेझीस तिगय आपापल्या पॅनलाक जिखोवंक रात दीस वावुरतात. मायकलाच्या पॅनलात दुसऱ्या पार्टीचे कांय लोकय आसात. स्वता मायकल उलोवन दाखयता. बीजेपीचो कोळंगूटचो उमेदवार आदलो सरपंच जोझेफ सिकेर म्हणटात 4 पंचायतींनी ताच्याच पॅनलाचो शेक आसतलो. We are having 11 mod members from all the level in Kalagur. We have 11 punch members sitting in Kandoni. Arpora तशेंच सगळ्या वाड्यांनी घातले आनी पांच सगळे. It is headed by me, all those panel. But only thing is that since time is short, I can't visit those places. आता सांगपाचें म्हणल्यार आमचे कालागुडार we are sure of 9 wards. 100% 9 wards आम्ही जिखून हाडटा
आनी ही पंचायत आमची करता. कांदोली पंचायतीन आमी 6 वॉर्ड जिखून हाडटा आनी कांदोली पंचायतूय आमी आमची करता. आरपोरा वी आर हियर एंड देयर आमचे सगळ्याक मेळना आमकां, पूण आमकां मेळटले एटलिस्ट 3-4 वॉर्ड्स आमकां वॉर्ड्स मेळटले आमकां, रायट. आतां इवन इन आरपोरा पंचायत, पार्रा पंचायत आमी आर मेकिंग ए ब्रेक थ्रू आनी पार्रा पंचायतीन आमकां एटलिस्ट 3 वॉर्ड तरी येतले आमकां. विधानसभेक टीएमसीचे तिकेटीर राविल्लो आदलो सरपंच एंथनी मिनेजीस म्हणटा टुगेदर फॉर द कळंगूट पॅनला आड उबे रावल्ल्यांक ताचो तेंको. एक पॅनल आनी तें नांव घालून आमी कळंगूट अगेन्स्ट करप्शन आनी आमी आमचे 7 कॅन्डिडेट आमी कळंगूटान घातले. मागीर रेस्ट ऑफ बाकी कळंगूट म्हणजे आमचे कांदोली आनी हांवें आमचे पळय पॅनल दुसरे आमचे बसल्यात तांकां म्हाजो सपोर्ट दिला. हांवें म्हाजे आनीक तितून कॅन्डिडेट घालूंक ना. जावं आग्नेर आसा, लॉरी आसा, पेपी आसा, तेंच्या वांगडा हांवूय आसा. म्हाजो सपोर्ट तांकां आसतलो. आरपोरा हांवें 2 जाण कॅन्डिडेट घातले आसा. म्हणटच आरपोरा 2 माय कॅन्डिडेट, कांदोली आम सपोर्टींग आग्नेर एंड हीज पॅनल आनी कळंगूट आमी आमचे ओन पॅनल घालना अंडर द बॅनर ऑफ कळंगूट एगेन्स्ट करप्शन. कोंगुटेंतल्या पंचायतींच्या निकाला वयल्यान मायकल लोबोचे थंयच्या बाकीच्या राजकीय फुडाऱ्यां आड कितले वजन आसा तें स्पश्ट जातलें. आमकां विश्वास आहा लोकांचेर की ते आमच्या पॅनलांक जिखून हाडटले. कित्याक हाडटले जिखून? की तेंची जी कामां आहा ती जावपाक जाय आनी फरक कांयच पडना. वेदर यू आर अ काँग्रेसमॅन, यू आर अ BJP मॅन, MGP, RG, सगळे म्हणजे आमचे ह्या पॅनलांनी सगळे भाशेचे लोक आहा. एक पक्षाचे लोक ना. आमचे कॅन्डिडेटूय सगळे भाशेचे आहा. आमचे कॅन्डिडेट थोडे जे आहा ते वेगळे पक्षाचे बसून आहा. पूण इट इज फायनली फॉर द लव ऑफ द विलेज एंड द लव ऑफ द पीपल जी कामां जावपाक जाय लोकांची त्या खातीर आमच्या पॅनलान सगळे अंडर वन अम्ब्रेला येयल्ले आहा. टुगेदर फॉर कांदोलीम आसूं, टुगेदर फॉर कळंगूट आसूं, टुगेदर फॉर आरपोरा नागवा आसूं, टुगेदर फॉर पार्रा आसूं, ही सगळी वांगडा लोक येयल्ले आहा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फडते. मांद्र्या मतदारसंघात पंचायत वेंचणुकेत आदलो आमदार दयानंद सोपटेचे शक्ती प्रदर्शन. 9तल्या 7 पंचायतींनी आपले पॅनल येतले म्हण तो उलोवन दाखयता. दुसरे वटेन आदलो मुख्यमंत्री म्हणटा 3 पंचायतींनी ताजो तेंको आशिल्ले जिखून येतले. आमदार जीत मात वेंचणुकेंतल्यान कडेक. सगळ्या वॉर्डांनी खंय ताजे 2-3 कार्यकर्ते उबे रावल्यात. मांद्र्या पंचायत वेंचणुकेत आजी माजी आमदारांचे शक्ती प्रदर्शन. आदलो आमदार सोपटे म्हणटा कमीत कमी 7 पंचायतींनी ताच्याच पॅनलाचे जैत. सर ह्या निवडणुकीत कितले म्हणजे तुम्ही म्हटल्यात पॅनला आसात म्हणटा तर कितले निवडान येऊ शकता अशें तुमकां अंदाज दिसता? पळय म्हाका ह्या मांद्रे मतदारसंघात टोटल 4 निवडणुकीचो अनुभव आसा आनी जे कार्यकर्ते जे पॅनलान हांवें घेतल्यात गांवांत हे जास्तीत जास्त यू मे से 90% जे आसात हे 90% 2012 ते 2022 पर्यंत म्हाजे बरोबर काम करपी आनी पक्षाचे काम करपी अशे कार्यकर्ते आसात. तेन्ना 9 पंचायतले आयच्या क्षणाक तुमकां सांगू शकता की 9 पैकी 7 पंचायतीचे पॅनलाचे हे हमखास निवडून येवं शकतात आनी तेचे खातीर हांव म्हजो आनी बाकी कार्यकर्त्यां बरोबर घेवन प्रयत्न चालू आसा. पार्सेकारांनी पंचायत वेंचणुकेक पेंगड बांदला. 3 पंचायतींनी खंय ताचो शेक. हांवें कोणाक तरी सपोर्ट केले बीन अशें कांय केल्ले जरी नसले तरी सुद्दां अमक्याच्या बरोबरचो मरे हो पार्सेकाराचो मनीस मरे अशें मतदार वळखतात आनी तेचो तसो थोडोसो इम्पॅक्ट आसता. प्रत्यक्षांत हांवें कोणाकूच उबें केल्लें ना पूण उबे जरी केल्ले नसले तरी अनेक आमचे मित्र निवडून येतले विविध गांवांनी. 1-2 गांवांत किंवा 2-3 गांवांत पंचायती सुद्दां घडूंक शकतात अशी स्थिती आसा. सादारण प्राथमीक अंदाज घेतलो जाल्यार आमदार जीत आरोलकार पद्दतशीर कडेक. तो म्हणटा प्रत्येक वार्डात ताचे 2-3 कार्यकर्ते उबे. पंचायत इलेक्शन म्हटल्या खंय हांगासर पॅनलाचो विशय येयना आनी ऑपोनंट जे कोण कॅन्डिडेट्स आहात ते आपापल्या इच्छे प्रमाणे रावतात आनी आमचे तशेंच खुबशे कार्यकर्ते आहात जे इच्छूक पंचायत इलेक्शन लडोवपाक आयज कंटेस्ट करतात. म्हाका दिसता प्रत्येक वॉर्डान 2-2 जाण 3 जाण आमचे रावलेले
सो आमी चड इंटरफियर थंय करनात कित्याक पंचायत इलेक्शन म्हटल्यार सगळें न्हू आनी जे पंचायत इलेक्शनार जो आपल्या कॅपेबिलिटीचेर आनी आपले जे बरें काम जे आपल्या वॉर्डा खातीर हेच्या पयलीं केलां जाल्यार तेकाच लोक निवडून दितले अशें कांय नासतलें की जिताचो मनीस आनी कोणाचो मनीस अशें रायट कॅन्डिडेट हे लोक चूज करून हाडटले आपल्या वॉर्डा खातीर काम करपाक सो तेका लागून पॉलिटिकल खंयच्या सिम्बॉला अंडर ओ आनी कित्याक लागून हे इलेक्शन्स न्हू सो पॅनल्स म्हणटात ते म्हाजे कांय पॅनल्स अशें ना पूण आमचे थोडे व्हेरी स्ट्रॉंग सपोर्टर्स आहात तांकां डेफिनेटली आमी बॅकिंग करतात सपोर्टूय करतात सो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.